जे भाव असतात त्यांनी म्हाका सांगला की सरकाराकडे डिमांड केलो की आमकां जेटी जाय म्हणून आणि तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट कॅप्टन आमकां थंय अनसक्सेसफूल ठरलो की आमकां ते ब्रीफ करपाक की ती खरीच बाबा कशा कारणामुळे आमी हाडल्या पळय ती सांगपाक जर अशें उलयलें वयता की हेतून खूब डेव्हलपमेंट जातलो म्हणून आणि ते ब्रीफ कोण करता त्या कंपनीचो एक ऑफिस बॅरियर येवन हांगासर सांगता ती खरी कोणाचें हें असलें कर्तव्य असलें तर एखाद्या सरकारांतल्या कोण तरी कॅप्टन ऑफ पोर्ट कॅप्टन आसात किंवा मंत्र्याच्या कोण तरी ऑफिसांसून किंवा मंत्र्यान स्वता कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टरान स्वता येवन ते सांगप आसलें कित्याक लागून जेटी आसा पळय ती कोणतून आसा तो हे हांगासर येता आणि तो कंपनीचो ऑफिस बॅरियरून सांगता आमकां हे हांगासर अशें ट्युरिजम डेव्हलप तेणें आमकां सांगपाची गरज ना कशें ट्युरिजम हांगासरलें डेव्हलप जातलें पळय तें खूब वर्सां पयलीं हांगासर मरीन प्रोजेक्ट एक येवपाचो आसलो आणि तो मरीन प्रोजेक्टा वेळाचेर त्याचे जे प्रेझेंटेशन असले जेका विरोध जाता असो जालो ते प्रत्येक पंचायतींनी त्याचे पावर प्रेझेंटेशन दाखयल्लें आणि त्या वेळेस सगळ्या पंचायतींनी तेका विरोध केल्लो आणि तो हांगासरलो जो प्रोजेक्ट आसलो तो हांगासरलो कॅन्सल जालो तो स्क्रॅप जालो हो ऑफिस बॅरियर सांगता की हो तोच प्रोजेक्ट म्हणून तो प्रोजेक्ट आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलो पंचायती म्हाका दिसता खुबशे कामुलीच्या लोकांक याद आसतली पंचायतीन तिचो हाचेर आपल्या स्क्रिनीचेर घालून दाखयल्लो ग्रामसभेक दाखयल्लो की तो एक पंटून नासलो भितर आनी ताका लागून विनाकारण खंयच्या तरी खंय व्हरून जोडचें न्हय ह्या लोकांनी हो पंटून जशें हांगासर आमच्या गार्डान म्हटलें की हो फक्त एक कितें म्हणटा तें की दाखोवपाक म्हणजे टेस्टिंग असो हें आसा हो असोच विशय आसा हो हेचो अनेक गोश्टींक लागून उपयोग जावंक शकतलो आमकां खबर ना हेंच्यांनी केन्ना सांगोंक ना पण नक्कीच तो आमच्या स्थानिक लोकांच्या हितान अजिबात ना तो मच्छमारी वेवसायांक नाच ना आनी ताका लागून जर खऱ्या अर्थान जर विकास आणि विकासाचे जर हे गोष्टी सांगतात जाल्यार खऱ्या अर्थान जर डिमांड आसलो लोकांचो की ब्रीज जावपाक जाय आसलो म्हणून जाल्यार हो कामुर्ली भाग तुयेंक जोडटलो आसलो जसो आमचो चोपडेचो भाग जो शिवोलीक जोडलो आणि थंयसून विकास सुरू जालो म्हणजे पयलीं म्हाका फक्त थोडक्यान सांगता की आगरड्या चोपडेचो मनीस च्या पितलो जाल्यार आमच्या गांवांत पारशें येतालो केस कापतालो जाल्यार पारशें येतालो नांगर भरतलो जाल्यार पारशें येतालो आज ब्रीज जाल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीक आमकां आगारडे वयचें पडटा चोपडे वयचें पडटा म्हणजे कितलो डेव्हलपमेंट जाला तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की ज्या गांवांक हो कामुर्ली भाग जो तेंकोन आसा त्याच गांवांत मोठी IDC इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा इलेक्ट्रॉनिक सिटीक जागा संपादन सरकारान करून दवरलेली आसा काळांतरान थंय व्हडले वेवसाय जातले आणि खरो जर हांगासरल्या लोकांच्या जर भवितव्याचो जर विचार केल्लो हांगासरल्या एम्प्लॉयमेंटाचो जर विचार केल्लो जाल्यार हो ब्रीज जावन वयतलो आसलो जो 5-6 वर्सां जाली ह्या ब्रिजाची फक्त आमी घोशणा आयकल्या त्याच्या नंतर हेचे कांय फुडें गेल्लें आमी आयकोंक ना आणि एक पंटून ह्या कामुर्ली आसात तुयें आसात शिवोली आसात आगारडे चोपडे आसात हेचो विकास करचे ना त्याच्या लागून हांव परत एकदां सांगता की ज्या अर्थान आमी चोपड्यासून जो आमी उठाव केल्लो हांव येता पेडण्यासून चोपड्याच्या भागांसून येता आनी त्या भागांसून एरियेसून येता जेन्ना आमी उठाव केलो आमी स्वता वचून ट्युरिजम कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टराची आमी भेट घेतली आणि तेंचे कडसून आश्वासन घेतलें की आमी ही हलवप हांगासरली म्हणून आनी ताणें सांगलें की आपूण हलयता म्हणून फक्त ताणें सांगलें की आपूण ही आपल्याक जाय ती तेवटेन व्हरता म्हणून पूण ती हांगासर हाडली गेली सो परत आमकां आज जमचें पडटा हांगासर आणि हांव विनंती करता ह्या सगळ्या कामुर्ली आणि ह्या सगळ्या बार्देस आणि पेडणे तालुक्याच्या लोकांच्या वतीन की ती जाता तितली बेगीन हलोवची आज आमी हांगासर जमले एकामेकाचे आमी विचार मांडपाक खरें म्हणजे मिडिया ब्रिफींग हो औपचारीक भाग म्हणून केला पण खरो हेचो आउटपूट येतलो जेन्ना आमी एकामेका वांगडा वार्तालाप करतले पळय तेन्ना हांव परत एकदां सगळे हांगासरले जे जागरूक नागरीक जमल्यात एखादो वाडो आसात गांव आसात राज्य आसात हो अशेच जागरूक नागरीक जेन्ना त्या भागान आसतात तेंच्याच आदाराचेर हो चलता आणि हे म्हाका खात्री आसा की हे खंयचेच नागरीक जे हांगासर जमल्यात हे कॉर्पोरेट लोकांचे चोचले पुरोवपाक हांगासर जमोंक ना जेंका तेंचे कोणाक चोचले पुरोवपाचे आसात लेट देम डू आमी हांगासर जो पर्यंत विरोध करपाक अशा एका वायट कृतीक विरोध करपाक उबे आसतले सदैव आसतले हांव परत सगळ्या कामुर्लेकारांचे शिवोलकारांचे आनी आमच्या पेडण्या भागांसून जे येयल्यात तेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता देव बरें करूं आमच्या दीपक भाईन एक गजाल क्लियर केली की लोक जे सरकाराकडे मागता ते सरकार तांकां केन्नाच दिना तुम्ही जाणा आसतले कांयसुवा ते ट्रॉलरची एक जेटी आसा कांय लोकांनी रीण काढून ते नुस्तें मारपाचो धंदो करतात आणि गेली 30-40 वर्सां शापोरा न्हंयच्या मुखार जी रेंव साचता ती ते लोक मागता ती रेंव काडा म्हणून पूण सरकार ती रेंव काडिना
थंयसर जायते फिशिंग ट्रॉलर बुडलेले आसात. तो पोर्ट जो थंय बांदला जेटी बोटी लावपाक खूब वर्सां जालीं ताका. ती जेटी मोडूंक तेकल्या मोडटा ती. आणि थंयसरले जे शेतकार भाव निस्तेकार भाव आसात आमचे कडेन अध्यक्ष बलभीम मालवणकर येयल्लो आसा. तो इतले तळमळीन काम करता. सरकारा कडेन तेंचो डिमांड आसा की ती जेटी आमकां रिपेर करा. सरकार ती कामां करिना. आपणाक नाका ती कामां करता. रिक्वेस्ट करता हांव बलभीम भाईक की तेणी आपले विचार मांडचे. यो फुडें. सांगपाचें म्हणजे इतकें दुख्ख दिसता की इतके घडपाक मेन म्हणटा ते पंचायती आमची. हांवें फर्स्ट जेन्ना नॅशनल वायज करूंक पळय येयल्ले ते आमचे शिवोली आसगांव सगळे पंचायतीक लेटर दिल्ली आनी रात दीस भोंवलो. आमचो भाव अमृत आहा थंय शिवोले मिटींग घेतली. सगळ्या पंचायतीक परत रिक्वेस्ट केली तुमी जे आधारवाडा सगळ्यांक त्याला कोण येवंक ना. आयज तर त्या टायमार जर आमी फुडें सरलेले जाल्यार आयज एक गोश्ट घडची नासली. आयज दूख दिसता आमकां आमचें तोंड नुस्तें येयना म्हणटात. सद्या आमचें तोंडूच थंय बांद घालून बंद जाल्लें आहा. 100 कोटी आमकां हे जाले पास ते ड्रेजिंग करपाक पूण तेंच्यांनी करूंक ना. बेश्टे येयले दाखयलो शो ते कितें बोटी हाडल्यो मस्ते काडले तितून करून हो चड माल. आनी हो प्रोजेक्ट जर गव्हर्मेंट हे भोंय बांदूंक इतके कोटी खर्च करता ते पूल बांदपाक कित्याक करना. जावं हे खंय तर कितके गव्हर्मेंटाचे दोंगर खाता थंय तर हे भुरग्यांक काम दिवपाक थंय कित्याक यूज करना. हेचो एक पयशाचो फायदो ना कितेंच ना. फक्त हे आतां लोकांक तुमी पळयतल्यात हो प्लॅन सुद्दां आमी तुमकां दाखयल्लो हांगा हाडून व्हडले प्रोजेक्ट घातलेले हाडून सगळ्याक प्रोजेक्टार हो आमकां शापोरा तूं सारको साळ पासून आमी येयलोकूच ना. ही घरांत आमचे जाणटे मेले आतां तुमी जाणटे जाले आमी जाले आमच्या फाटल्या भुरग्यांकूय काबार. आतां तर तुमी फुडें सरून तर सगळे एकमेकांक तर आयकना एक दुसऱ्या जाल्यार फुडल्या पिडयेचेर कांयच उरचें ना. हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्यांक आख्ख्या गोंयकारांक हय न्हू आमकां पंचायत आख्ख्या गोंयकारांनी सपोर्ट दिवचे आनी हे नाका नाका जाल्ले जावपाचे जे प्रोजेक्ट आहा न्हू ते बंद करचे आनी गव्हर्मेंटाचे डिमांड करचो. कित्याक हो गव्हर्मेंट कांयच करना फक्त आपलें पळयता. खंय दोंगर आसा ते खाता पूण हे आपले जे कितें आहा हे गांवांत लोक शिकून भुरगे रस्त्यार आहा तेंचे कितें प्रोजेक्ट करपाचो ना. आपले बिल्डिंग्यो थंय डेव्हलप तुमकां दिसता हे फकत तुमी वतात आनी वयर पाय आयलँडां कोणें घेतल्या. बरें बरें सगळ्यांनी घेतलेलें फक्त गडेकाराच्या पतान तो आमचे गडकरी थंय बसून उलयतात ते. हो दर्या आमच्या स्वतांनी आमच्या पंचायतीन आमच्या लोकांनी विकलो तांकां. जेन्ना आमी पळय काणकोण पर्यंत गेलो विरोध केलो सगळ्याक तेन्ना कोण ना. जेन्ना आमचे बॉल्सां खाली जाता तेन्ना आमी वयर तेन्ना लोक म्हणून घेवन खाता. असो विचार हो सोडा. आयज तुमच्या तर मनान आहा भुरग्यांनी ताकद धरून एक दुसऱ्याचो ल्हान हातीक धरून भुरगो घेवन वता सरकाराचे डिमांड करता की आमकां हे नाका. आयज पणजे वचून पळय असले बळे दवरले थंय तर झेटी बांदूंक कोण साली म्हणजे वयतात तुमी पळयतात ती जेटी बांदपाचें काम सुरू केलें असलेच बळी दवरले पयलीं. ते आतां 7 बळी दवरता. ही 7 बळी खंय खंय घालतली. फाल्यां हे सगळ्यांक आमकां बुलडोजर लायताले काडटले घरां ना म्हणटले हांगा कोळसो आनी कितें कितें सगळ्या भुरग्या वयाचो सत्यानाश. तेका लागून आयज जंय जागे जाल्यात न्हू तरी लोक उणो आहा. तरी आनी भरपूर लोक येवंक जाल्लो जागृत जावन सगळे उठोन एकजुटान जावं कोण फुडें केसीक गेलो ताका सपोर्ट दिवंक जाय एक दुसऱ्यान. एक रुपया काडल्यार खंयतरी वचत आमच्यान. एक रुपया तर कोण भुरगो दीत केदी केस झगडतात. हे गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट आमी जेन्ना आमी पळय पोट्टान दामताले तेन्नाच ताका गव्हर्मेंट करतात आमी. पूण हे सारकें न्हू. हे फक्त कितें जनतेक दबाव घालपाचो आनी पुरपाचो. हो सरकार लोकांचो न्हू जनतेचो न्हू. हे सगळे आपले बोल्सांचो आपले जशें कितें करता आमच्या वोटाचो आमकां व्हॅल्यू ना म्हणूनच आमी फसले गेल्ले. पूण आतां तुमी फसो नाकात. काय पडटा तुमकां तुमी सगळे एकठांय रावचे आनी असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट आतां दिवना पळय हजारांनी म्हणजे हजारांनी लोक पोट भरता अजूनय भरता. आतां आपलो मधू बाब तो हा सदांच झगडटा फाटल्यान उबो आमचो मायकल बाब हे सदांच आमी फुडें पत्ता अमृत सगळ्या मधू मायकल बाबा तेन्ना सदांच झगडटा की असले प्रोजेक्ट येयले म्हणटून आमी फुडें आसता. फुडें लोक ना आयज तर जनता तुमी जाले एकठांय तशें हेच्या फुडें अशेंच जावचें. दोन सदांच देव बरें करूं. ते जे कितें हाडून दवरला न्हू ताका पोंटूर म्हणटात. PONTOOR. जायते जाणांक खबर ना कोण फोटींग जेटी म्हणटात कोण आनी कितें म्हणटात. आमच्या मदीं असो एक ज्येष्ठ नागरीक आसा जेणे आपले सगळे जीवन समाज कार्यान व्यतीत केलां.
तो सदांच ॲक्टिव्ह. आयज सुद्धा तो टायमार हजर जाला. शिवोलेचो आमचो अमृत बाब आकारवाडीकर. म्हाका तेचे कडेन तेणी आपलें मत व्यक्त करता. सगळ्यांक पयलीं थोडक्यान उलया. तुमकां नमस्कार करता. हांव मानता संवसारांत ईश्वर शक्ती सर्वश्रेष्ठ शक्ती तिच्यावर कोणाचेंच शाणपण चलूंक शकना आनी ती आसा म्हणून हो संवसार बरे भशेन चलता. आनी त्या संवसारान खरे मनीस आसा आनी बरे मनीस आसा म्हणून हो संवसार इल्लो इल्लो बरे रितीन फुडें वयता. नाजाल्यार ह्या संवसाराचें कितें जातलें आसलें तें आमकांच खबर ना. खोटें आनी वायट ह्या दोन गोश्टी वरसून मनीस संवसारान फुडें पावना. जो मनीस खरें धरून रावता, जो मनीस बरें धरून रावता, त्या मनशाक देवान संवसार फुडें वचपाक वाट उक्ती दवरलेली आसा. हांव हांगासरल्या सगळ्या देव देवतांक पयलीं नमस्कार करता आनी तुमच्या नदरे मुखार हाडूंक सोदता की जे हे खरे आनी बरे मानता पळय लोक, जांक ह्या संवसारांतले मनीस देवान निर्मिल्ले, त्या मनशांनी आयज आमचे शापोरा न्हंयक लागून जेका आमी आवय म्हणटा त्या मनशांनी बऱ्या आनी खऱ्या मनशांनी ही शापोरा नदी बचाव समिती गोवा निर्माण केल्या. कित्याक लागून केल्या? गोंयच्या फुडल्या फुडाराक लागून निर्माण केल्या. आतां ही शापोरा नदी सारकी 5 नदी धरून 5 नदीन आसा आमच्यो गोंयच्यो. एक्चुअली कितें आसा, लोकशाही लोक हे सुप्रीम. लोकांहून व्हडले कोणूच न्हू. लोक आपणाक जाय तो पंच निवडून दिता. पंच आपणाक जाय ते सरपंच करतात. एमांग पंच झेडपी लोक निवडून दितात. आमदार लोक निवडून दितात. आनी सरकारूय खंयच्याय पार्टीचो आसूंक तो, खंयच्या पार्टीचो सरकार हाडचो तो लोकूच निवडून दितात. हेचोच मिनींग असो की पीपल आर सुप्रीम, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल म्हणून जे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियेचें केला पळय ते सुप्रीम. आनी त्याच कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे इंडियात न्हू सगळ्या जगाचे राष्ट्र ज्यो कंट्री आहा त्यो कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे चलता. आतां कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमची इंडिया चलता काय ना ते आमी सोदूंक जाय. आमी गोंयकार असल्या कारणान ह्या गोंयान ह्यो 5 नदी निर्माण देवान आमकां दिल्ली आसा. जी कोकण भूमी म्हणून परशुरामान निर्माण केल्या तितून 5 नदी आमकां दिल्ली आसा. त्या 5 नदीचेर गोंयकार पोट भरतात. तितूनसून ही शापोरा नदर आमकां लागू जाता. जे आतां आमी उठल्या शापोरा नदीच्या सायडीचे भाव जे कांयसुवा मेरेन, कांयसुवा, वाडये, गुड्यान, शिवोली, कामुर्ली, वशेल, कामुर्ली, तिर्णा, चाने, रेवाड्या, कोलवाळे ही आमची एरिया जाली. ते सायडीनसून मोर्जी, चोपडे, पालसे, आगारवाड्या, फुडें हरणा, तहरणा सगळे जो एरिया आहा त्यो ह्या नदीचेर पोट भरता. ह्या नदीन देवान निर्माण केल्ले आसा. आमकां जगपाक लागून साधन सुविधा केल्ली आहा देवान निर्माण. आमकां खुबे दितालो देव आमकां. आतां हांव तुमकां एक सादो प्रश्न विचारता. आमी चवथ करता, आमी दिवाळी करता, आमी सुताची पुनव करता, आमी नागपंचम करता, आमी सगळें कितें करता. हे जाणट्यांनी आमकां वाट घालून दिल्या ती आमी दाखयल्या ते करता. आमी कित्याक लागून करता? जाणटे मेले गेले, आमी कित्याक करूंक जाय? तरी पूण आमी करता. कारण कितें करता? जाणट्यांनी जे निर्माण केल्या आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या लोकांनी हांगा कांय करूंक शकना. आमी उपाशी पडटले. ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्यां कडेन की तुमी ह्या जी पळय नदी आमची स्वच्छ दवरची, स्वच्छ उरोवंक जाय. स्वच्छ उरल्यार पर्यावरण बरें उरल्यार आमी बरें उरतले आनी संवसारांतले मनीसय बरें उरतले. चेन्नई, मद्रास कितें जाल्ले पळया तुमी. ते आमीच आमच्या हितून खड्डो काडच्यो न्हू आमकां पुरपाक लागून. हे तुमचे कडेन सगळे हात जोडून नमन करून तुमकां मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद सगळ्यांक. आमी ही एक जाहीर सभा म्हणून आयोजीत केल्ले आणि या सभेक बरो विषय असल्या कारणान, ज्वलंत विषय असल्या कारणान बरे बरे लोक हांगा पावल्ले आसात. मोरजेचो जिल्हा पंचायत सदस्य आणि माजी सरपंच सतीश शेटगांवकर आसा. अंजुना पंचायतीचे सरपंच सवियो आल्मेदा आसा. तशेंच संदेश खोर्जुवेकर अंजुना पंच आसात. हांव मागता तुमकां मातशें फुडें येवन हांगा आमकां सांगात दिया. तशेंच विश्वजीत परब आसा. कांय सूचना येयल्ले आसा. मातशें फुडें या. प्रत्येक गांवांत तुमी जाणा आसतले
बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी असता. जायते जाणांक खबर ना, ह्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीक खूप व्हडलो अधिकार आसा, कारण ते जो कितें डिमांड घालतात तो सरकारान मान्य करूंक जाय. कित्याक कारण तो व्यवस्थित अभ्यास करून ते घालतात. आमचे कडेन बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे एक चेअरमॅन हांगा हाजीर आसात, मायकल डिसोजा. सरांक हांव रिक्वेस्ट करता, प्लीज कम फॉरवर्ड अँड एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज. गुड मॉर्निंग. माझे कोंकणी मातशे वीक हा, म्हणून कोंकणी इंग्लिश मिक्स करता हांव. सॉरी. I am chairman of the Anjuna Kaiswa Biodiversity Management Committee, which falls under the Anjuna Panchayat, and we are under this of United Nations Charter. So we have certain rules, but the Indian government has not given us full rules where we can, press anything. But the importance is की आम्ही जे रिपोर्ट धाडटा ते कोर्टान उबे रावतात, 100% उबे रावतात. आम्ही जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट धाडटा म्हणून हांव मागता तुमी सगळे सरपंच, आमचोय सरपंच आहा सावियो आल्मेडा, तेंचे सगळ्यांची मागता की तुम्ही हे एक्शन घे. एंड आम्ही काली एक रिपोर्ट दिता तुमकां विच कॅन बी प्रेझेंटेड इन द कोर्ट. एक्झाम्पल वॉज दे वॉज हे येवपाचे आसलेले नायट मार्केट इन वागातोर. ते आमचे रिपोर्ट घातले आणि ते नाईट मार्केट एनजीटी रद्द करून उडयले, तुमकां खबर आसता. सेकंडली ते 1000 करोड प्रोजेक्ट हाडलेले हिंगा गव्हर्मेंटान सागरमाला, ते तुमी म्हणटाले ते 1000 करोड प्रोजेक्ट आमी एक मिटींग घेतलेले कायसोआर एंड आमचे डिमांड आसलेले फ्रॉम द गव्हर्मेंट की प्लीज चेअरमॅनशीप अंडर द कन्व्हेनरशीप ऑफ बलबीर मालवणकर. वी हॅड डिमांडेड ओनली 2 points. Have you taken the fisher folks who are the real hakdar of this river, have you taken them into confidence? Because as per United Nations Charter, the fishermen have to be contacted, they have to be तांकां सोजमूंक जाय, हें करूंक जाय, आनी मागीर तुमी ते प्रोजेक्ट हाडाय. तर आमी कितें ते पॉयंटाचेर तेंच्यांनी म्हणलें ना. सेकेंड आमी मागले MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तेंचे मागले की हॅव यू गिवन द EEI रिपोर्ट, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट. ते रिपोर्ट आमकां दी, देन वी वील थिंक अबाउट गिवींग इट द परमिशन. जीस पर्यंत आमकां ते रिपोर्ट आमच्या हातीन येना, वी वील अज्यूम इट इज नॉट देयर अँड वी वील गो एगेन्स्ट दॅट प्रोजेक्ट. ते 1000 करोड प्रोजेक्ट तेंच्यांनी कितें केलेले गोलमाल की आमी हे थ्रू हे आमी ते मागलेले की ते हे सँडबार ते काडपाचे. 1990 जेन्ना हांव हिंगा गेलोलो टू दिल्ली फॉर कॉमनवेल्थ, आय वॉज PS टू डेप्युटी स्पीकर. हांवें ते फायल पास करून घेतलेले फॉर 100 करोड. ते आजून पासून ते कांयच करूंक ना. पण एक थिंग तेंच्यांनी कितें केलें, तेजे EEI रिपोर्ट तेंच्यांनी ते 1000 करोड प्रोजेक्ट ते एमलगेशन केले आनी ते रिपोर्टाचेर, ते EEI रिपोर्टाचेर हे काम करूंक सोदताले. तर हांवें ऑब्जेक्शन घेतलें. ते डिफरंट हेड्स आहा, ते टुरिजमाचे सेपरेट आहा एंड तुजे फिशरीसाचे सेपरेट आनी तुजे टुरिजमाचे सेपरेट आहा. तुमी ते 1000 करोड प्रोजेक्टाचे जे आसतात ते EEI रिपोर्ट दी आमकां. थिंगा ते फसले आनी ते फाटी सोडले. पण तेंच्यांनी ते प्रोजेक्ट बंद करूंक ना. तुमकां यू ऑल हॅव तुमकां सुडूक रावंक पडटलें की ते 1000 करोड प्रोजेक्ट खाली शेल्फ केला. तुमी टेक दॅट इन टू अकाउंट वेन तुमी हें करता. ते 1000 करोड प्रोजेक्ट खाली शेल्फ केला, बंद करूंक ना. सेम वे हे 7 पंटून हाडपाचे आसलेले, पयले पंटून ते कायसो हाडपाचे आसलेले. हे पत्रकार भाव हांकां खबर आहा, हांवें टीव्हीचेर स्टेटमेंट दिला की आमकां तुमी ते फिशरमॅनाक कॉन्फिडन्सान घेतला की ना. इतलेच आमी तेजे एगेन्स्ट म्हणून कांय सांगना, खाली तुमी ते कॉन्फिडन्सान घेतला. आमचे एरियान तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, बाकीचे एरिया हांव नाका, पण तुमी ते फिशरमॅनान कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. हांव ऑब्जेक्शन घेतलो ते.
हांवें ऑब्जेक्शन घेवंकय नासले पण तेंच्यांनी शिफ्ट केले शोलीम तेंच्यांनी आवाज केले तेंच्यांनी शिफ्ट केले टू आपेरवाडा चोपडे थिंगा सोट्यार तेंच्यांनी हिंगा हाडले हे हाडले हांवें सांगलेले साहेबाक की हे पंटून हे इज नॉट अ बिग थिंग हे खाली दाखोवपाक की लोक कितें आवाज करता ना करता आवाज करता ते आमचे शापोरा फोर्ट के कोण आवाज करूंक ना तेंच्यांनी रस्तो बांदपाचे डायरेक्ट फोर्ट केलेले ते थोडे 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 करून ते टेस्ट करता टेस्टिंग वॉटर्स तुमी शिडूक लाय पंटून हिंगा इमिजिएटली काढूंक लाय नो वेटिंग फॉर 1 month नो वेटिंग फॉर 2 months इमिजिएटली पंटून हॅज टू बी टेकन आउट कॉन्ट्रॅक्टराक सांग हाड आनी घाल हय इमिजिएटली काढूंक लाय कित्याक तुम्ही समजतले सर सरपंच की ते मानतले ते खाली हे करतात पणजे जेटीचेर पणजे गोवा बॉम्बे जेटी पयले तेंच्यांनी धाकटे एक हे पंटून बसीन केलेले आता 8 स्टोरीचे बिल्डींग बांदता आनी थिंगा ते स्लॉट मिशीन्स घालपाचे आहा म्हणून हांव म्हणटा तुमी हे चिंती नाका ही गव्हर्मेंट कितले हे आसा हे गव्हर्मेंट खूब शिडूक आसा तुमी आतां स्टार्टिंगूच ना म्हणजे ना तुम्ही रूल आर फॉर्माने कोता दाखोय आमकां रूल बाबा कलंगुटकरान सांगलेले रूल रेग्युलेशन दाखोय आमकां ते रूल रेग्युलेशन दाखयले तेन्ना मागीर आमी हा की ना म्हणटा सो आय वूड रिक्वेस्ट थ्रू द प्रेस दॅट ऑल द चेअरमॅन ऑफ द BMC and all the BMCs combine together. I would request you all to combine together because your seniors are not going to interfere and help you. We have to help each other. My phone number is 7498 5408 60. This is for the BMCs. We combine together, we take and we give support to them. We will not enter as complainant, but we will give them support, and if required, each area give their inspection report to them, because 100% they will be going to court, because the government is not going to listen. They will go to court, and we have to be ready with the inspection report to be given to them, and which they will, on the basis of which they will fight in the court, and they will 100% win. Yes. This is that you will win, provided you have to fight. Thank you, sir. Thank you very much. Sorry. Sir, we will need you. तेरेखोल न्हंयन आरोंदा हांगा 500 कोटींचे हर्बर सरकारान बांदपाक स्टार्ट केल्ली ते बांदला तुम्ही पुला वरसून गेले जाल्यार दिसता आमी तेरेखोल बचाव ग्राम समितीन कोर्टान गेले 4 वर्सां आमी झगडले पुणे आणि कोर्टान निकाल दिलो ती जेटी आसा 5000 कोटींची ती जेटी रद्द केली आणि ही शापोरा न्हंय वाचोवपाक आमकां कोर्टान सुद्दां झगडचें पडटलें सरांची आमकां गरज पडटली तुमच्या लक्षान येयलें आसतलें हो पंटूर एकूच न्हय अशे 7 पंटूर ह्या न्हंयन येवपाचे आसा आणि जस्ट इमॅजीन टुरिजम कितल्या नेटान सरकाराक करूचें आसा तें कितें उरतलें आमचो जयेश भाई हसता काबार जातले आमी म्हणून कामुलकारा कडेन मागता हांव आमच्या आमदारांच्या पंचायत तुमच्या बरोबर आसा आमी सगळे गांवांतले लोक तुमच्या बरोबर आसात आमदाराक घट धरा आनी सांगात सराक हे जाता तितले बेगीन हांगातले घेवन चला म्हणून शापोरा न्हंयच्या भायर आमकां शापोरा न्हंय वाचोवपाची आसा जिल्हा पंचायत सदस्य श्री सतीश शेटगांवकर हांगा येयल्यात सर 1-2 उतरां प्लीज पयलीं 2 उतरां म्हटलें आयज जे एकठांय जाल्या आयज जे एकठांय जाल्या तेजें कारण की कामुल्यान आमकां जावचें पडलें पयलीं स्टार्टींग शिवोलच्यान पंटून धाडून घातला आमकां तेंच्यांनी जागे केल्या तेच्या उपरांत आमी एकठांय जाल्या खंयच्यान धाडून घातला म्हणटा आमकां सांगलो तेणी काडटा म्हणून खंय व्हरता बी सांगून दवरलो तर तेणी हाडून कामुल्ले पळोवन दवरला पूण ताका कामुल्ले हाडपाकय म्हाका दिसता कामुल्लेचे लोक कोण तरी इंटरनल तांकां सपोर्ट करता आसतले आमी फुडें आमकां फ्युचरान त्रास जावंक जायना म्हण आमी हे वावरता किंवा आमी निस्त्याकाचे विशय सांगता किंवा आमकां त्रास जातले विशय सांगता जर तुमकां गांवांतसून तुमकां दिसता हे करता ते कोण तरी आपल्या फायद्याक करता
किंवा पॉलिटिकली कसलो फायदो घेवंक करता जाल्यार ते तुमी आयज येवन सांगू शकता किंवा बोवाळ घालच्या पयलीं किंवा अवॉज करच्या पयलीं जे कोण तज्ञ आसा किंवा जाणा म्हणटा तो तांकां तुमी मेळा, तेंच्या कडल्यान तुमकां दिसता की वायट गोश्टी तुमकां फुडें घडूं शकता तेचो विचार करा. आमी एकठांय जावया आनी हेका एकदां धांवडपाचो आमी विचार करया. आमी आतां मिटिंग घेतले किंवा आमी कमिटी काडली, आमी परतून मिटिंग हेवटेन तेवटेन घेतले. जर गांवचे लोक सपोर्ट करना काय जावपाचें ना. हो आमी धांवडपाक चोपड्याच्यान धांवडला तो, शिवोलच्यान पयलीं चोपड्यान धांवडला, चोपड्याच्यान आमी एकठांय जावन थंयच्यान धांवडला तो हाडून कामोल्ले दवरला. म्हणजे कामोल्ले दवरपाक कोणी तरी सपोर्ट केला आसतलो हो तुमी विचार करा. आपल्या फायद्याक केला, त्यांच्या फायद्याक आनी कोणाच्या फायद्याक तो खबर ना. तुमी हेचेर विचार करून तो हेंच्यान धांवडपाचो जर धांवडपाचो असो दिसता जाल्यार तुमी एकठांय जाय. एकठांय जाल्या शिवाय जावचें ना. आनी आमी एकठांय जावन मिटिंग घेवन किंवा तुमकां अलर्ट करूं नये. जर तुमी विचार करना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. पूण जे झगडपी आहा ते झगडत रावतले, पूण तेचो जर गांवचो एकठांय जावन जर फुडें सरत जाल्यार तेजो फायदो जातलो. ओके, धन्यवाद. सर विश्वजीत आपले मत मांडूंक शकता प्लीज. सांगाय सर. माझे नाव विश्वजित लक्ष्मण परब, शापोरा वादे रहिवासी. आयज हे इल्लिगल फ्लोटींग जेटीचो प्रश्न जवळ आता म्हाका दिसता 15 दीस जाले ना, म्हयनोभर जालो. हो जो इल्लिगल जेटी जे हांगा फ्लोटींग जेटी आसा हाडून दवरता कोण तरी हितून घरचो बेदी बायलो चोर हे आसा घडलेले आसा. आनी जर सरकाराची ही जेटी म्हणटा जाल्यार सरकारा कडेन अश्यो पेंडींग जेटी कितल्योच आसा. खरोखर जर सरकाराक इतले आसा जाल्यार तेंच्यांनी त्यो जेटी पूर्ण करपाच्यो. त्यो फ्लोटींग जेटी हाडून थंय जेस्की लावन ते भायले लोक येतले, कोण हांगा गोंया भायले येतले, पयशावाले पार्ट्यान तांकां थंयसर जेस्की लायतले, ते मागीर थंय बाडार व्हरून ट्युरिस्टांक थंयसर बुडयतले, न्हावयतले. तांकां लागून हे हाडटले. लोकांचे आमी आतां जवळ जवळ म्हाका आतां 50 वर्सां जाली. म्हाका दिसता म्हाजो एक पांय उदकांत आसता. आमी नुस्तेकार सगळ्यांक पळयता, आमी जे काटाळ्यांक वयता, कोण खुब्यांक वयता, सगळे पळयता. आनी एक फ्लोटींग जेटी जर एक दवरीत जाल्यार कितल्याच काटाळकाराचो प्रश्न आहा, पोटा पाण्याचो प्रश्न निर्माण जाता. हो प्रश्न जर सॉल्व करता जाल्यार आख्ख्या गोंया गांवभर सगळ्यांनी जे एज्युटेशन केल्लें आहा हे सारकें आसा. आनी फ्लोटींग जेटी हांगांतल्यान धांवडकूच जाय. आनी म्हाजो एका संपूर्ण पाठिंबो आसा. कारण ही एक फ्लोटींग जेटी जर आसा जाल्यार 7 न्हू अश्यो कितल्योश्योच जातल्यो. तर तुमी पळयल्याच जाल्यार मालवण, तारकर्ली, देवबाग बीन तेंच्यांनी सुनामे आयलंड म्हणून केल्ले आहा. ते थंयसर लोकलांनी केला आनी लोकल थंयसर ट्युरिजम सेक्टर करता. तशें आमच्या गांवच्या लोकांनी करचें. बाडार सारकें सुनामे आयलंडूच टायप ते लोकल लोकांनी सगळं व्हडी बीन काडची. अशें न्हू फ्लोटींग जेटींक हे प्रोत्साहन दिवपाचें न्ही. हे खंयचे तरी भायले लोक हांगा येवन काम करूंक सोदता, पयशावाली पार्टी. आनी आमचे लोक तेंच्या फाटल्यान जर बेश्टे ड्रायव्हर आनी तांकां खंय जागा दाखोवपाक जर भोंवता जाल्यार ते चुकीचें आसा. ताका विरोध हो जावकूच जावन ती हांगांतल्यान धांवडाकूच जाय ह्या मताचो हांव आसा. आनी खरोखर हे लोकांनी हांगाचेर जमोन जायज विरोध प्रदर्शन केला ताका म्हाजो पूर्ण पाठिंबो. आनी येणाऱ्या काळान समज तुमकां म्हाजी कसलीय गरज पडली, कितेंय आसलें जाल्यार म्हाका उलो मारचो, हांव अवश्य सहकार्य करपाक तयार आसा. थँक्यू सर. घरचो भिदी भायले चोर, घरचो कोण भायले, कोण भायले आमी सगळे. हे कामुल्लेचे लोक भायले. घरचो कोण? कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सचो मिनिस्टर घरचो. बंदर खात्याच्या मंत्र्या शिवाय हे येवंक ना. ह्या भागाचो आमदार घरचो. आमी सगळे भायले. धरापणांक घट मंत्र्यांक आनी आमदारांक त्यांच्या मदत, त्यांच्या सपोर्टा शिवाय हे असल्यो गजाली घडनात. आमी एकामेकाक दोश दिवया नाका. शापोरा बचाव नागरिक समितीचे सेक्रेटरी श्री मंगेश चोडणकर हांगा आसात. प्लीज. शापोरा नदी बचाव ज्याची ही सभा आयोजित केल्या आनी तुमकां सगळ्यांक उलो मारला. आनी त्या सभेक तुमी सगळे जाण येयल्ले आसा. त्या सभेक म्हाका एक 2-3 सरान सांगल्या प्रमाणे 2 मिनटां, त्या 2 मिनटांनी जितके हांव कवर करूंक शकता ते कवर करता तुमचे समोर. जे कितें फॅक्ट आहा पळय न्हू ते आमी तुमच्या समोर दवरता. मंगेश चोडणकर उपसरपंच, हौशेल पंचायत म्हटल्या नंतर आमी जे पंचायतीन पयलीं जेन्ना जी फ्लोटींग जेटी येयली तेन्ना विरोध करताना शिवोलेन केल्या नंतर आमी ताबडतोब आमी केलो.
जाहीर केला आमी प्रेस घेवन. तशेंच आमचे रेजोल्युशन घेवन आमी ताका अपोज म्हणून आमी ऑलरेडी धाडलेले आसा. जे काम आमी पंचायती तर्फे करपाचे आसले ते आमी पंचायती तर्फे केल्ले आसा. तेजे पलीकडे जेन्ना ही फ्लोटींग जेटी हांगा येयली तेजो उद्देश कितें सरकारान जावं कोणीच जे कॉन्ट्रॅक्टरान अजून पर्यंत आमकां स्पश्ट केल्लो ना. हेजो उद्देश कितें आमच्या लोकांक लागून काय आनी बायलांक लागून. तर जर लोकांक लागून जे गोष्टी जाता पळय तेन्ना आमी पंचायती स्तरा वरसून सांगता की आमी रेजोल्युशन घेवचें पडटा. जर एका जाग्यार आमकां एक गांवान एक वाड्यार जर एक बुरोक पडला तो पुरोवपा जाय रेजोल्युशन घेवन धाडचें पडटा. आमची मागणी आसता तेका. तेजे नंतर सरकार आमकां पुरयता जे गोष्टी जाय पळय त्यो. हांगा कसलोच कोणी मागणी केल्ली ना. जी आमदारान करूंक ना ते तिनूय आमदारांनी सांगलें की आमी ही मागोवंक ना. झडपी स्तराचेर सांगलें की मागोवंक ना. पंचायती लेवलीचेर सांगलें मागोवंक ना. लोकांची डिमांड ना. तरी कोणाची एक व्हडलें संकट आहा आमच्या आतां शापोरा नदीन. शापोरा नदी म्हटल्या नंतर ही परंपरेनुसार ही चालू आमच्या लोकांची आसा ती. ऑथॉरिटी कॅप्टन पोर्सा कडेन आसा पण मालकी हक्क ही आमच्या लोकांची. कित्याक आमी त्या हेजेर उदरनिर्वाह आमचो आसता तेजेर चलता. जवळ जवळ 60% जे नदी काठी राहणारे लोक हेजेर जगता. आनी ते जर आमकां फुडें परंपरेनुसार दवरचें आसा जाल्यार जेटीच्या फ्लोटींग जेटी हे आमकां हांगांतल्यान धांवडपाची गरज आहा. अत्यंत गरज आहा. हांव ह्या पंचायतीचें अभिनंदन करता की अशी तुमकां खबर आसा खंयच्या पंचायतीन वचा ग्रूप आसता 4 जाण एकी कडेन 5 जाण एकी कडेन पण ह्या कामाक सगळे पंचायती एकठांय येवन हे नाका. कित्याक तांकां खबर आसा तेंच्यांनी दूरदृश्टीन पळयल्लें आसा हे संकट गांवच्या लोकांचेर आनी इन फ्युचर जनरेशनाक म्हणून हे सगळे एकठांय जाल्ले आसा. तेंचे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी आज ह्या गांवांसून ही कशी जेटी वयतली केन्ना वयतली हेजेर आमी पुरेपूर आमी लोकांनी आमकां सपोर्ट करूंक जाय आनी करतले हितून दुबाव ना. सेकंड गोश्ट एक तुमचे कडेन एक शेअर करता. जेन्ना आमच्या पंचायतीन आमकां CZMP प्लॅन धाडलो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जेन्ना आमकां धाडलो आनी तेजें आतां हियरींग 8 तारखेक आसा पणजे. पयलीं आमकां ते पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखोवंक नासले. आमकां धाडलो प्लॅन आमी पंचायतीन केलें ही माणूस हांगर हे घर आमचे सगळे जे कितें खाजन कितें आतां सगळें आमी प्रिपेर केलें बसोन आनी आमचो हो सरकारा कडेन धाडलो फुडें. तो आमचो कन्सिडर केलो ना. मागीर तेंच्यांनी एक अशें हे धाडलें की पोर्ट लिमिट्स दाखयले. पोर्ट लिमिट्स शापोरा रिवरान फूल पोर्ट लिमिट्स हे दाखयल्या कारणान जर ते एप्रूव जाले जाल्यार ती ऑथॉरिटी MPT वयतली. आनी तेज्या फुडें आनी ताका प्लस कायदो अशें आहा की जर MPTच्या हातीन गेली जाल्यार जी सायडीकची घरां आसा ते केन्नाय खाली करूं शकता. हे आमी उलयना हो कायदो उलयता हे तुमचे कडेन शेअर करता कित्याक एक तर लोकां मदीं कळपाक जाय. पण हांव आमची स्पेसिफीक आमी जेटीक लागून येयल्ले आसा. हांव मागता तुमचे कडेन हे पंचायतीन सपोर्ट केला तुमी गांवचे सपोर्ट करचे. आमी सगळे पळय आमदारान कोणाचो तितून सांगूना की आपणीन हाडूंक लायला हेणी हाडूंक लायला. सगळ्यांनी हात वयर केल्या. तांकां सांगुया जे कोणी हाडल्या पळय न्हू ताका व्हरोन घालचें म्हणून. आनी म्हाका हांगा 2 शब्द उलोवन देव बरें करूं. श्री जनानंद